आज प्रेसाकूय हांवें स्टेटमेंट दिला, मिडियाचेर हांवें स्टेटमेंट दिला आनी आतां हांव तुका स्टेटमेंट दिवपाक सोदतां. हो एक मेमोरंडम येयल्लो डेटेड 26/5/2026 notification of urban areas in the Salsette. आतां सालसेती जायत्यो एरिया अर्बनान घातल्या. आतां हांव दुसऱ्यांचेर उलोवपाक सोदना. हांव म्हणजे की बी आमी रोटेट आमचो पयलीं पंचायत वेलसापाली विलेज पंचायत 5 वॉर्डां आसलेलो. तेन्ना हांव 5 आसलेलो. आतां ते 7 वॉर्ड जाले. 7 वॉर्ड जाले जाल्यार हांव रावता तो आनी हांव मुगे लोकेशन इज अ पाली वॉर्ड. आनी पाली वॉर्डान आज 35 years जाले हो वॉर्ड आमकां लोक इलेक्ट करून दिता. म्हाका केलो, मुगे डॉटर इन ली केले, आतां चेडो आहा. आनी आमकां हें सडनली हें नोटिफिकेशन दिश्ट पडटकूच आमकां सरप्रायज जालें. हें आमगेलें रुरल आहा तें अर्बना कित्याक घालताय काय म्हूण. आनी अर्बना घालताय एकू वॉर्ड घालताय खंयचो पालीचो. सो कित्याक रिजन कितें आनी हें म्हाका नोटिफिकेशन आहा जाल्यार हांव तुमकां दाखयतां. हें पयलें 2020 हें नोटिफिकेशन येयल्लें आनी तें एनी सच कॉमेंट्स आहा लोकांचे कॉमेंट्स बी कितें जावन तें विथड्रॉ केल्लें. आनी आतां हें न्याय येयला आनी पंचायताक कळयलां आनी पंचायताक सांगलां सेक्रेटरीक तुमी हें डिस्कस कराय आनी तुमी विथीन any such comment shall be reached to the office within 30 days. 30 days भितर तुम्ही ऑथॉरिटी जे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सगळ्यांक. सो आतां पंचायतान कितें केलां तें म्हाका खबर ना. बट बींग आय एम एक्स पंच दीस विलेज पंचायत आनी लोक मुजे बगले येयलो. हांवें लोकां कडेन विचारलें कितें करया. सी आमकां कॅरींग कॅपेसिटी आमचे पालीची तितली ना. हाल्या हें तरी अर्बनाक घातलें कॅरींग कॅपेसिटी वाडटली. हें पिडीएं पडटलें. सो हे लोकां न्हू लोकां तें त्रास जातले. सो हांवें ऑब्जेक्ट केलां. हांवें अंडर सेक्रेटरीक रेवेन्यू हांवें सबमीट केलां काल. एप्लिकेशन दिलां. तेच भाशेन हांवें डायरेक्टर ऑफ पंचायताकूय कळयलां की दीस वील बी आय एम ऑब्जेक्टींग फॉर दीस. आनी म्हाका अजाप दिसता की हें 2020 हो सर्क्युलर येयलो तो रिजेक्ट केल्लो, तो विथड्रॉ केल्लो. आतां सडनली इतल्या वर्सांनी 5 वर्सांनी आमको परत हें कित्याक लागून येयलां हेजो म्हाका रिजन जाय. पूण एकू विलेज गायलो ना. तेमी हांव दुसऱ्यांचे वचना. हेचो एक हिंगा मुर्मुगांव तालुकांत 1 2 3 4 विलेज गायलो आहाय. पूण हेर विलेज हांव तर चोयता जाल्यार ते होल विलेज गायल्या. आनी आमगे वेलसापाली विलेज पंचायतान एकू वॉर्ड एकू पार्ट गायला. नॉट वॉर्ड बट एकू पार्ट गायला पाली. सो हांव विचारतां हे गव्हर्मेंटा कडेन हें करपाक कारण कितें. सो हेजे म्हाका रिप्लाय जाय आनी ताका लागून हांवें मुगे ऑब्जेक्शन फायल केलां. कित्याक हाल लोक म्हाका विचारतालो मी एज अ सोशल वर्कर आनी आय एम फ्रॉम दीस वर्ल्ड. सो तुवें कितें केलें काय म्हूण. सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव कोणाचे कॉमेंट्स कोना ओ कोणाचे कितें म्हणून हांव केन्ना तुमी मुगे मिडियाचेर चोयलां. हांव मिडियाचेर येता जाल्यार वीथ एविडन्स येता. हांव बेश्टो उलयलो लोकां एकठांय केले आनी तसो मुगे कांय ना. मुगेले वीथ एविडन्स आहा जाल्यार हांव मुखार आसता. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तर आज दिता जाल्यार हांव वीथ एविडन्स दिता. हांवें कंप्लेन केलें तें मुगे ऑब्जेक्शन घायलें तें दिलां आनी हेजे आतां मुखार कितें जाता तें पडटलें. सर खंय तरी आतां सपोज नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान काडूंक ना जाल्यार कितें इम्पॅक्ट जातलो गांवांचेर, पाली गांवांचेर एज अ होल. पाली गांवांचेर पालील जो लोक रावता तो गरीब लोक, शेतकामती, दुसरे भाटकारूय आहाय. पूण हाल्या इम्पॅक्ट येतलो कॅरींग कॅपेसिटीचेर. हाल्या तर हें कितें म्हणटात ताका डेव्हलपमेंटाक आतां आमची 60% आहा. 60% आहा ते FAR. सो FAR वाडटली. घोडे 80 जातली, घोडे 100 जातली. देन कॅपेसिटी आमगे पाली जावपाना. लोकांक प्रॉब्लेम जातली. सो तेन्ना मागीर विचारतले की तुवें कंप्लेन केलोलें म्हूण म्हाका विचारतले बींग एज अ सोशल वर्कर. सो दॅट इज माय ड्युटी. आनी दुसऱ्यान कितें केलां तें म्हाका पडना. हांव चोयतां मुगे विलेज, मुगे वेलसापाली सोर्शी इज अ ब्युटिफूल विलेज आनी पिसफूल विलेज. कोणाचे प्रॉब्लेम ना, कांय ना, सुसेगाद जियेताय लोक. सो तितून भितर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
एज अ सोशल वर्कर. आनी जेन्ना देवान म्हाका इल्लीशी नॉलेज दिल्या तेजे वयर हें मुगे काम करपाचें.